नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया काही वेंचीक खबरो. भोवमत ना. फकत विधानसभेत सगळ्यांत मोठो पक्ष. तरी कर्नाटकाच्या राज्यपालान भाजपाक सरकार घडोवपाक लायले. काँग्रेसीन हे करणेचें सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. मात गोंयांत तीच काँग्रेस सरकार घडोवपाक धडपडटा. एकीकडे विरोध करता जाल्यार दुसरे कडेन तीच मागणी करता. कर्नाटकात जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेसीचे युतीक सरकार घडोवपाक आपोवचें हें मागतना तांचो सगळ्यांत व्हडलो युक्तिवाद आशिल्लो तो म्हळ्यार गोंयचें सरकार. कारण गोंयच्या राज्यपालान भाजपा आनी हेर पक्षाचें मेळून भोवमत जाता म्हूण तांचें सरकार घडयिल्लें. मात कर्नाटकाच्या राज्यपालान भोवमत नासून लेगीत सगळ्यांत व्हडलो पक्ष म्हूण भाजपाचो मुख्यमंत्री करपाचें थारायलें. भाजपाचो फुडारी BS येडियुरप्पाक ब्रेस्तारा सकाळीं मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत लेगीत दिलो. दुसरे वटेन सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीची केस मध्यानरात उलगतगीर आयकली. आता कर्नाटकाच्या राज्यपालान येडियुरप्पाक 15 दिसां भितर विधानसभेत भोवमत सिद्ध करपाक सांगलां. गोंयांत 40 आमदारांचे विधानसभेत काँग्रेसीचे 17 जाल्यार भाजपाचे 13 आमदार वेंचून आयिल्ले. तरीकय मोगो, गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्षांक घेवन भाजपाचे भोवमत जाता म्हूण गोंयच्या राज्यपालान मनोहर पर्रीकराक मुख्यमंत्री केलो. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालाचो हो निर्णय उखलून धरलो. इतलें आसतना कर्नाटकाच्या राज्यपालान 104 आमदाराच्या भाजपाक सरकार घडोवपाक आपयलें. थंय भोवमता खातीर 112 आमदार जाय आनी JDS, काँग्रेस आनी हेर दोग जाण मेळून तांचे लागीं आसात 116 आमदार. आतां गोंयांत काँग्रेस हाचोच फायदो घेवपाक सोदता. कर्नाटकाक जाता जाल्यार हांगाय आमकां सरकार घडोवपाक आपोवचें अशी मागणी तांणी केल्या. ते खातीर तांणी शुक्रारा सकाळीं 10 पयलीं राज्यपालाची अपॉयंटमेंटूय मागल्या. तांचो युक्तिवाद कितें तें पळयात. In view of what has happened in Karnataka, the Congress party in Goa demands that the governor must forthwith dismantle and dismiss this undemocratically installed state government, which is for the moment headless for the last 2 months, and call us as the single largest party in the house and give us an opportunity to prove our strength on the floor of the house by calling a special session, and we are ready to prove our strength within 7 days. We have sought from the governor an appointment at the earliest. We have said you give us before 10 a.m. tomorrow. You can give us an appointment right away, and the Congress party shall meet the governor on this premise, as I have stated to you earlier. In 2017, at the state assembly elections, the Indian National Congress in Goa secured 17 seats and emerged as single largest party in the house. But the governor did not invite us to form the government. Governor rather invited the BJP, which had just 13 seats in the assembly. सुप्रीम कोर्टान येडियुरप्पाच्या सोपूतविधीचेर स्टे हाडिल्लो ना. मात कोर्टाचो निकाल लागतकीरच तांकां सरकार घडोवपाक मेळटलें. तो मेरेन ना. इतलेंच न्हय, भोवमता खातीर काँग्रेस हेर आमदाराकूय खंयच्यान हाडटली अशें कोर्टान विचारलां. दुसऱ्यांचे फोडून हाडटली जाल्यार ती लजेक घालपी गजाल अशें कोर्टान म्हळां. आतां फुडली सुनावणी सुरू जातली शुक्रारा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. PDA बरखास्त करपाची मागणी विधानसभेन दवरतले म्हणटा. तशें जाल्यार PDA चालीक लावपाचें विधानसभेंत मानून घेतिल्लें. राजकारणी बेकायदेशीर जमीन रुपांतरांत घुस्पल्ल्या ताचे पुरावे मागता. आरे हे आरोप न्ही, सरकारी खात्यांत आशिल्लें तें सत्य दाखयलां. गोंयचो आवाजान सरकाराचेर हल्ला बोल केला. गोंय आनी गोंयकारपण आमीच वाचयतले, गोंयचो आवाज संघटनेन म्हळां. सुमार 15-16 गोंयच्यो सेवाभावी संघटना म्हणजेच गोंयचो आवाज. ते म्हणटा PDAंतल्यान 2-3 गांव काडप म्हणजे लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावप. सगल्यो PDA बरखास्त करा. नगर नियोजन कायद्यांतली 73 आनी 74 कलमांतली सुदारणा चालीक लाया. फकत U-टर्नांनी घुस्पत रावूं नाका.
अशें गोंयच्या आवाजान सरकाराक शिटकयलां. Since 2012, 8,500 insertions have been made in this regional plan. Those are illegal insertions belonging to powerful politicians and real estate lobby. Out of that, almost 258 are from Kanakon itself. TCP minister is telling us to give proof, but the proof is there with him. Our just demand is scrap RP 2021 until RP 2031 is not prepared with the participation of the villagers who are the prime stakeholders. Respect the green areas earmarked in 2001 and RP 2021. ते सांगतात की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करपाचो निर्णय असेंब्लीन घेतले म्हणून. आमी विचारता रिजनल प्लॅन ऑपरेशनल करपाचे डिसिजन यांच्यानी असेंब्लीन घेतलेले ते इंडिविज्युअल डिसिजन आसलेले न्हू. तशेंच तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाचे इंडिविज्युअल डिसिजन घेवन स्क्रॅप करून उडोवपाचे तो. He has cunningly shifted the burden now to the assembly, wherein he has said that the points of regional plan 21 and 73rd and 74th or amendments be taken up with the assembly. Now, this is nothing but an attempt to shift the burden. We have been continuously saying it is not only Vijay Sardesai that is involved in this whole process, but also the government. Also the BJP government is strongly at hand, and that's the reason why he has shifted the burden now to the assembly. Now we require a gazetted notification. मजगती काँग्रेसीन पिडयेंतल्यान सगळे गांव काडचे अशें म्हळां. तशेंच कलम 73 आनी 74 सुदारणा लागू करची ही मागणी उखलून धरल्या. We demand that every remaining village be removed from this PDA. Government should go by the 73rd and 74th amendment, and the regional plan as per the demands of the people of Goa should be kept on hold. The ODPs from Kalangut, Kandulim, Parra, Arpora, that should be denotified. पणजेसान आमचे व्हिडिओ खबराकार यशवंत परब आणि श्याम च्यारी. MRF कंपनी विरोधात उजगांव धाटीतल्या थळाव्यांनी आणि गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. हे विशीं 23 मेक सुनावणी जातली. कंपनी बेकायदेशीर विस्तारीकरण करता, थळाव्यांच्या जिणेकडे खेळटा अशे आरोप थळाव्यांनी कंपनी विरोधात याचिकेत केल्या. उजगांवचे MR कंपनीचेर थळावे बऱ्याच तेंपासावन रागार आसात. कंपनीत थळाव्यांक सामकें उणें काम, पूण प्रदूशण मात व्हडा प्रमाणांत अशें ते म्हणटा. तातूंत कंपनीन विस्तारीकरण सुरू केल्ल्यान थळावे आनीक सळावले. पयलीं तांणी पंचायत जिल्लोधिकारी हांची सपनां झरयलीं. उपरांत कोणूच आयकून घेना म्हणटकीर न्यायालयाची वाट धरली. न्यायालयीन लढायेंत उजगांवकारांक गोवा फाउंडेशनान हात दिला. गोवा 365 ब्युरो पणजी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. दर देवळा मुखावेले तळयेचे लायफ गार्ड नाजाल्यार सुरक्षा रक्षक दवरचो. बुधवारा नागेशी तळयेत 3 सान भुरगीं बुडोवन देवाघराक गेलीं. ते फाटभुंयेर ही मागणी मुखार आयल्या. गोंयचे देवूळ म्हणटकीर मुखार तळी आयलीच. तळयेंतलें उदक पळोवन पेंवपाक कळतल्याकूच न्हय तर पेंवूंक न कळप्याकूय बूड मारपाची हुक्की येता. कर्नाटक मेंगलोर सावन एके फामिलींतलीं 9 जाणां आपले कुलदैवत श्री नागेशाचें दर्शन घेवपाक बांदोड्या आयिल्लीं. तातूंत 4 जाणटीं आनी 5 नेणटीं आसलीं. तातूंतलीं 3 सान भुरगीं जाणटेल्यांची नजर चुकून तळये कडेन गेलीं. नेमकें कितें घडलें देवाक खबर, पूण तीं तिगांय तळयेंत बुडलीं. दुर्दैवान त्याच वेळार अचकीत मोठें वारें आनी पावस आयिल्ल्यान तळये कडेन कोण पावलो ना. पूण उपरांत दुर्घटनेची खबर कळटकीर गांवकऱ्यांनी तिगांय भुरग्यांक उदकांतल्यान भायर काडून फोंडेच्या जिल्लो रुग्णालयांत व्हेलीं. पूण थंय दोतोरांनी तांकां मृत घोशीत केली. एक्सिडेंट जाता ताचेर खूब प्रिकॉशन घेवचें पडटा. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे ते एक सेक्युरिटी दवरलें, जेणे करून जे ट्युरिस्टांक सांगपाक मेळटा बाबा वचपाचें केन्ना म्हणजे टायमींग दवरपाची ते वचपाचो उरता. तसो आमचो कोलवा बिलो ते केला. शक्यतो लायफ गार्ड जाय, कित्याक लायफ गार्ड ऑफकोर्स तेका परमिशन गव्हर्मेंटाक जाय पडटा. पण ते गव्हर्मेंटान परमिशन कन्सर्न MLA करपाचें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार थंय बोर्ड जाय.
खंयचे कितें बाबा अमके कडेन आसा अमके वचपाचें जेणे करून ट्युरिस्टांक आयडिया येता की कितें करपाचें म्हणून. नाजाल्यार कितें जाता की खंयचो ट्युरिस्ट वता बसता थंय भुरगीं स्पेशली कोणें खबर आसा आनी ताचे मागीर अशी दुर्घटना जावपाक शकता. आतां हेजे फुडें सगळ्या देवस्थानां अशे तळी आसा नागेशार खूब देवस्थानां आसा गोंयभर. तर ह्या लोकांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. हेजे फुडें तळी मेंटेन करता तेन्ना इतलो खर्च करपाक म्हाका दिसता तांकां तें मोठें दुर्लभ न्ही. अशें केल्यारूच हें कितें जी हानी जाता जिवितांनी ती कमी जावपाक किंवा ना जावपाक शकतली. फोंडें सावन आमचो खबराकार कृष्णा नायक. 2007 सावन गोवा डेअरीच्या वेव्हाराची चवकशी करतले ते खातीर वेवस्थापन मंडळाचे बसकेंत खास थाराव मानून घेतले. सध्या चवकशी चलता ती 2015 नंतरच्या वेव्हाराची. गोवा डेअरीचो नवो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय सांगता. फाटल्या दिसांनी गोवा डेअरींतलो अंतर्गत वाद बरोच गाजलो. पयलीं पयशांचो गैरवेव्हार केला असो आरोप दवरून अध्यक्षान वेवस्थापकीय संचालकाक निलंबीत केलो. उपरांत हेर संचालकांनी अविश्वास थाराव मानून अध्यक्षाक भायर आयलो. सध्या नवो अध्यक्ष डेअरीक नांव मेळोवन दिवपाचो विचार उलयता. दूदकारांकूय फायदो मेळचो अशें तो म्हणटा. पदविका अभियंतो आशिल्लो हो तरणाटो आपल्या पारंपारीक दूद वेवसायान खुश आसा. दुधा डेअरीन नांव सध्या तरी वयर काडपाक जाय आनी तेंक दुधकारांक कितें तरी मेळपाक जाय, फायदो मेळपाक जाय. ह्या पद्दतीन आतां सध्या तरी वयचें पडटलें आनी डेअरीन नांव वयर काडचें पडटलें. सेकंड थिंग इन्क्वायरी पळय चालू आसा ती 2015 सावन चालू आसा आनी ती कोण तरी एक लेटर दिन चालू आसा. म्हाका तशें नाका 2007 सावन इन्क्वायरी चालू जावची आनी ती हांव बोर्डार रेजोल्युशन घेवन कायदेशीर करतलो. म्हणजे कितें आसा तें सरळ कितें आसा तें भायर येवचें आनी लिगल जावचें हो म्हागे उद्देश आसा. कुंकळे सावन आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. उटा ही आदिवासींची संघटना. आमची संघटना फकत समाजभावांचे सामाजीक प्रश्न घेवन लढटा. उटा वतीन वेंचणुकेंत अजून मेरेन कोण देवना आनी उटान ह्या पयलीं वेंचणुकेंत कोणाक तेंकोय दिवना. ह्यान फुडें हें चालू उरतलें. उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान म्हळां. उटाचो अध्यक्ष मडगांवांत पत्रकार परिशदेंत उलयतालो. तो माजी मंत्री. मोगो भाजपा वतीन ताणें राजकारण केलां पूण उटाक राजकी रंगत दिवपाक ताचो विरोध. लोकसभा वेंचणुकेंत उटाक कोणा फाटल्यान ह्या पत्रकाराच्या प्रश्नांक तो जाप दितालो. ही आमची संघटना जी आसा ही आमी सोशल कॉजाक आमी खंयच्या कोणा पॉलिटिकल पार्टीक बांदिल्ले ना आनी कोणा खंयच्याच असो हेजो आमी फक्त ह्या लोकांचो विकास हेजेर विचार करतात. सो कोण समजा खंयच्या हेजेर इलेक्शनार रावतात आमी आतां पर्यंत सुद्दां केन्नाच उटा म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक किंवा खंयच्या इंडिविज्युअलाक आमी सपोर्ट केल्लो ना. मडगांव सावन आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पुरुमेता फेस्त ही गोंयची संस्कृती. मडगांवचें पुरुमेता फेस्त फकत साश्टीकारांक लागना तर पुराय गोंयचे लोक खरेदी मारूंक येता. फेस्तांतल्यान पालिकेक जोड नाका, लोकांची सेवा जाय अशें म्हणत फेस्ताचे सुवाते वयल्यान निर्माण जाल्लो वाद मडगांव पालिकेन थंडायला. मडगांव पुरुमेताची फेरी लावपाक थळाव्या आयनॉक्सा कडली सुवात फायनल केल्या. रस्त्याचे एके वटेन फर्निचर दुकानां जाल्यार दुसरे वटेन हेर दुकानां आसतलीं. पालिकेन ही सुवातीची पयलींच निवड केल्ली पूण सध्या सुवातीत भौशीक बांदकाम खातें सिवरेजी खातीर काम करता म्हण मातशें कांकू जाल्लें. ब्रेस्तारा पालिकेन सुवातीचें परीक्षण करून फेरये खातीर 5वो दिवो दाखयला. तशेंच फेरयेकारांक परवडटले अशे दुकानाचे सुवातीचे दर थारायल्या. म्युनिसिपालिटी इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी. इवन आमकां जर तितल्याक तितले जर पयशे भरून आयले इट्स ओके बिकॉज पुरुमेताची फेस्ट इज लायक अ हेरिटेज ऑफ गोवा. म्हणजे आतां हांवें ताका सांगलें तो एकदम 2.8 वयल्यान जे पळय आमचे 3x2 स्टॉल्स आशिल्ले ते 6,000 करपाक पळयतालो. सो आय सेड 3x2 स्टॉल्स 3,500 तुमचे. कार्पेंटरांक हांगा बसोवपाक जाय. कार्पेंटरांक आमी वेवस्थीत करून दितात हांगा. गोंयांत देखून सगळो लोक पुरुमेस्तां फेस्तां आपले पुरुमेत घेवपा लागून हांगा येता. सो ही जी फेर आहा न्ही ती फेर आमी फेरी लागून आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलें. सगळे कडेन सीओ आशिल्लो, चेअरपर्सन आशिल्ले आनी ते फेरयेवाले बीन आशिल्ले. सो कित्याक हिंगा जेन्ना आमगे काम लास्ट टायम आमी केल्ली बरी जाल्ली पूण आमी हिंगा WRDन काम चालू केलां. मडगांव सावन आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. देशांतल्या हेर राज्यांतल्या आदिवासींची संस्कृती गोंयच्या आदिवासींक कळची.
तशेंच पर्यटकांक फकत दर्यावेळ्यापुरते मर्यादीत न उरता ते गांवगिऱ्या वाठारांतूय पावचे हे मतीन दवरून आदिरंग महोत्सवाचें आयोजन केपें बार्शेच्या चिर्ली वाठारांत केलां. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां. मंत्री मडगांवांत पत्रकार परिशदेंतल्यान उलयतालो. 3 दिसांचो हो देशांतल्या आदिवासी समाजाच्या संस्कृतीचें दर्शन घडोवपी महोत्सव 18 ते 20 मे मजगती जातलो. राष्ट्रीय नाट्यशाळे वतीन कार्यावळ जातली. तांकां कला आनी संस्कृती खात्याचो पालव आसा. हे वेळार हस्तकला, नृत्य, नाट्य आदी गजालींचेर कार्यावळी आसतल्यो. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक युनिक असो हो प्रोग्राम आनी पयलेच फावटी गोंयांत त्याचो लाभ जाता. आमी एक प्रपोजल दिल्ले आशिल्ले की असो तरेचो हो महोत्सव जो आसा तो आमच्या गोंयांत जावचो, जाणे करून आदिवासी बाकीचे राज्यांचे जे कल्चर जे आसा, त्यांचो फोक आर्ट जो फॉर्म जो आसा, सेमिनार्स जे आसा, हँडीक्राफ्ट्स जे आसात तेजो सगळो विस्तार जावचो. मडगांवसावन आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. नागरिकांचे भलायकी विशीं सरकार मातशें गंभीर जाला. खाणा जेवणाच्या वस्तूचो धंदो करपी वेवसायिकांक यान फुडें वेवसाय करता थंय आपले नांव, पत्तो, फोन नंबर आनी धंद्याचे लायसन लावचे पडटले. अन्न आनी वखदां प्रशासनान तसो आदेश काडला. हो आदेश फकत मोठी मोठी हॉटेलां, खानावळींकूच न्हय तर ल्हान सान गाड्यांकूय लागू जातलो. तशेंच कार्यावळी निमतान च्या पाणी वा जेवण दिवपी वेवसायिकांकूय लागतलो. जर कोणी आदेशाचो भंग करीत जाल्यार ताका अन्न सुरक्षा कायद्याच्या 63 कलमानुसार शिक्षा जातली. ते भायर अर्थीक दंडय आसतलो. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते करीत नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.